Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. प्रवेश करतो. परत एकदा हांव प्रेमेन शेठ यांचे आमच्या सगळ्या मय मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन अभिनंदन करता. तर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष ही अभद्र युती पळय आसा, जी तृणमूल काँग्रेस या पक्षाबरोबर जी अभद्र युती केली, या पक्षान बंगालात सगळ्या लोकांचेर अत्याचार केल्या. हांगा येवन तशाच प्रकारचे अत्याचार हांगाच्या जनतेचेर करपाखातीर हो पक्ष हांगा आयिल्लो आसा. आनी त्या खातीर प्रेमेंद्र शेठ हांचे मतपरिवर्तन जाले. तांकां कळून आयले की हो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष पळय आसा तो कशा प्रकारची हांगा हे करूंक सोदता पळय. मयत मतदारसंघात हे पहिले कमळ फुलयले. आमचे बाबा स्वर्गीय अनंत शेठ यांच्यानी 20 वर्सां काम करून अथक प्रयत्न करून मय मतदारसंघात पहिले कमळ फुलयले आणि त्याच्या नंतर 2 फावटी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. काही गोष्टी 2017 चुकल्यो, त्यो चुकी आज भारतीय जनता पक्षाक कळ्ळ्या आणि आमकां आज आमचो पुनर्प्रवेश जाता. ही एक आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्या एक अभिमानाची गोष्ट आहा. या टीएमसीच्या बरोबर युती केली न्ही रे, तांच्यांनी वेस्ट बेंगालच्या फाटल्या इलेक्शन जाल्या उपरांत थंयसर कशा पद्दतीन लोकशाहीची थट्टा जाल्या ती पळोवपाची. 140 लोकांक 2 दिसांनी मारलेले आसा. 140 लोकांक 2 दिसांनी तांच्यांनी जिते मारलेले आसा. कितल्या जाणांचेर बलात्कार केल्ले आहा मातशे रावात. त्याय लोकांक हांगा हाडून दाखोवपा खातीर आमी फाटी ना. आणि तेय लोक हांगासर प्रत्यक्ष सांगतले कोणाचेर अत्याचार जाला, कशा पद्दतीन अत्याचार जाला. अरे आमकां संस्कृतीच्यो गजाली सांगू नाकात. गोंयची संस्कृती सांबाळपा खातीर गोंयकार जे आसात ते समर्थ आसा, गोंयकारांच्या मदीं ताकद आसा. आणि हे आमकां कोणी वेस्ट बंगालच्या हांगा सरपाची गरज ना. तर ती टीएमसीची युती जी अनैसर्गिक युती कोणाकूच पटूना ती. कारण तो आज सांगता गोष्टी आसतलो, कारण ती ढवळीकर प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी, तेन्नाची एमजीपी वेगळी. आणि ताका लागून ह्या पार्टीन एक अनैसर्गिक युती टीएमसी बरोबर केल्ली आसा.